गोयात रस्तो अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचें नांव घेनात। सोमारा हंजून वाठारांत जाल्ल्या अपघातात आंध्राचे चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो। रस्त्या कुशीचे वण्टीक धपको दिल्या उपरांत चली रस्त्यार पडले। इतल्यानूच एक कार चलयेच्या आंगावयल्यान गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जंक्शना मार्कू बार जंक्शन, किडोवाडो हे जंक्शन, जितकी 4 रस्ते आहात थिंगासर राम्बलर्स, डिवायडर्स, मदेकात डिवायडर घालून झाडां लावन गाडयो स्लो वयता पळय तश्यो, म्हणजे खंय राम्बलर्स घालूंक जाय, राम्बलर्स खंय स्पीड ब्रेकर घालूंक जाय थिंगा घालतले आनी इमिडिएटली डिवायडरचें काम स्टार्ट जातलें। म्हणजे दीज आर ऑल एक्सिडंट प्रोन, म्हणजे लोक फास्ट वयता, इवन धाकटे राम्बलर घातले तेजे वयल्यानूय फास्ट वयता, म्हणजे 2 व्हिलर वाले रावना, स्लो रावना, इवन 4 व्हिलर वाले। सो जेन्ना 4 रस्त्याचेर राम्बलर्स क्रॉस करून लोक वयता त्या स्पिडीन 60-70 100% एक्सिडंट जाता। आनी ह्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें एक्सिडंट वाडत आहा आनी ब्लेम खाली सरकाराक दिता। आपूण फास्ट चलयता तो कोणूच एक्सेप्ट करूंक सोदिना। आपूण इतले 80 स्पिडीचेर आपूण गाडयेर आहा, 2 व्हिलर आहा, ती कोण एक्सेप्ट करूंक सोदिना। आपूण मोबायलाचेर चालू धरून गाडी चलयतात ते कोण एक्सेप्ट करूंक सोदिना। आज सकाळी 5 ते 6:15 या सुमारेस एक फटल ॲक्सिडेंट झाला। टी पूजिता नावाचे चली जे रावपी आंध्र प्रदेश ते चली जेन्ना ह्या वाठारांतल्यान फुडें येताले तेन्ना तेंच्या गाडयेचो ह्या कंपाऊंड वॉलाचेर खंय तरी धक्को बसलो आनी त्या धक्क्यान तेजो बागरी आनी ती पूजिता खंय तरी पडली। जेन्ना समोरच्यान एक 4 व्हिलर कार जी स्कॉडा आशिल्ली ती समोरच्यान येताली आनी ती पूजिता रस्त्याचेर पडलेले तेन्ना 4 व्हिलरीचो ती पूजिताचेर धक्को बसना फुडें त्या गाडयेन ती पूजिता 200 मिटराच्या फुडें घासत फुडें व्हेलें। जेन्ना थळाव्या जाग्याचेर ह्या दोगांयंका जे गाडयेचो धक्को लागना फुडें तांकां लागच्या सेंट अँथनी हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें दिसलें। थळाव्या जाग्याचेर अंजूनचे पुलीस तशेंच ट्राफीक पुलीस पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।